मावळिंग्याच्या नेस्ले कंपनींतल्यान 30 कॉन्ट्रॅक्टी कामगारांक कामावयल्यान कमी केल्यात. ह्या कामगारांक न्याय मेळचो म्हणून राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन फाटल्या 31 मार्चाच्यान धरणे आंदोलन सुरू केला. संबंधित यंत्रणेकडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचे प्रश्न काना मनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कॉन्ट्रॅक्टी कामगारांनी केला. त्या फाटभुंयेर आरजी आमदार विरेश बोरकर आणि आरजीचे मुखेली मनोज परब हाणें बेरेस्तारा सांजे मावळिंग्या येवन आंदोलन करपी कामगारांक तेंको दिलो. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आमी गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांच्या बाबतींत वचत रेझोल्युशन मांडलेलें आनी तें रेझोल्युशन जो सरकारान फाटीं घेतलें म्हणल्यार सरकाराक आमी करूंक शकना तेंकां रेगुलायज करपाक शकना हें तेणें सांगलें. मात आयज अशें दिसून येता जे कॉन्ट्रॅक्टार पासून रावपाक सोदता कामाक म्हणल्यार एटलिस्ट आमकां कॉन्ट्रॅक्ट पोट भरपा सारकें तरी आमकां पगार मेळचो, कितें तरी पोटाक पडचें, आमची फॅमिली कशी तरी पोसपाक मेळचें, इतलें तरी मेळचें हेंच मागता. तांकां पासून आयज हांगा घेयना आनी आमी जे आमचे हांगा वर्कर जितले बसले तेंचे कडल्यान उलोवप जालें तेंच्यांनी आमकां अशें म्हटल्यार एक सामकें निराश म्हणल्यार आमी पासून अशें दिसून काकूट दिसपाक लागली की इतलीं वर्सां हे कशें जगले. आयज डेली वेज हांगा थंय वयचें पडटा, 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां पासून तांकां बेकार बसयल्ले आसा. ते हांगा येवन बसता मात एकटो बसून जो रुलींग पक्षाचो आमदार जावं मिनिस्टर हेंच्यांनी येवन खंय ना हांगा येवन पळोवपाक जाल्ले जावं मिनिस्टरान येवन पळोवंक जाल्लें की बाबा चल्लां कितें प्रॉब्लेम आसा. आयज मिनिस्टर कित्याक लागून आसा, लोकांची समस्या आसा ते सुटावे करपाक लागून. पण हांगा तरी दिसता की ह्या मिनिस्टरांक मात्तूय पडलेलें ना, ह्या चीफ मिनिस्टराकूय मात्तूय पडलेलें ना. हे कितले सिरियस इश्यू आहा तो. आमच्या गोंयान कंपनी जाल्या तांकां सगळी परमिशनां हे ते मेळ्ळा कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट करतले म्हणून. हांगा पोल्युशन सगळें लोकल खाता, सगळे ट्राफिकाचे लोकल खाता, मायग्रेशनाचो इश्यू लोकल फेस करता, सगळे इश्यूज लोकल फेस करता जाल्यार हांगा एम्प्लॉयमेंट लोकलांक कित्याक ना. जाल्यार हो प्रश्न आयज आमी हांगा जेन्ना येयले आमकां हो प्रश्न कळ्ळो. आतां हो प्रश्न आतां हांगा थोडे एम्प्लॉईज आहा जेंचे ऑलरेडी लेबर कमिशनान तेंचे केसीस आहा ते चल्लेल्या. हांगा प्रेजिडंट आसा हे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ गोवा युनिट आसा तो, तेका पासून कामार काडलेलो आनी कामार घे म्हणून तेका कोर्टाची ऑर्डर आसा. ऑर्डर आसतना पासून तेका दुसरी नाटकां करून फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई हे ते करून तेंकां ते नाचयत आसा अशी परिस्थिती हांगा करता. आनी लेबर कमिशनर डायरेक्ट सांगता की कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर डिसायड करतलो, आमी कितें करपाचें. म्हणजे विचार करा हांगा कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आतां आमी 2013 पासून आमचे इश्यूज चल्लेले आसा, आमी काडलेले आहे. पयलो मेन पॉयंट काय इलिगल कामा पासून काडलेले आसा कामगार. 2013 पासून पयलीं नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर युनियन आसलें, ते युनियनचो प्रेजिडंट मी आसलो. ते युनियन रजिस्ट्रेशन केलें गोंयांत पयलें युनियन आमी केल्लें रजिस्ट्रेशन. ते केलें प्रेजिडंट आसा म्हणून हे कंपनीन खोटे आरोप लावन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी म्हाका काडलो. 2013 पासून 2021 केस जिखलो आनी कोर्टान ऑर्डर काय सांगला की पयलो पॉयंट आसा तूं केला त्या कायद्या प्रमाणे करूं ना, कायदो तोडलेलो तूं, म्हणजे कायद्याच्या विरोधात तूं केला म्हणून. दुसरो पॉयंट ताका सांगलो ताका डायरेक्ट रिइन्स्टेट कर म्हणून. तिसरो पॉयंट सांगलो ताका बॅकींग सर्वीस, रिइन्स्टेट बॅकींग सर्वीस आनी 60 दिसाच्या भितर सगळो पेमेंट उरलेलो दिवपाक जाय. तेणी आज पर्यंत तो पगार 3.5 लाख पेंडींग ठेवला, तो दिवं फुडलो पगार दिवं. आनी त्यांनी जॉयनींग करता आसतना फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट मडगांवाच्या फुडें हेतून 90 किलोमिटर जाता तिसरो म्हाका घालपाक ते पदे हॅरेसमेंट करपाक चलो. हो म्हाजो इश्यू जालो, घेवंक आज पासून रेडी ना. कंपनीक सो सांगलें ते आयकोंक रेडी ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.